येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. या एकाच महिन्यात 16 खेपे वाढले इंधनाचे दर. न्यूयॉर्क आल्या परस दुपटीन फारीक करतले मुंबईकार. गटारात तुंबून रस्त्यावयल्यान धांवपाक लागला घाण उदक. फळां आनी भाजीवाल्यांच्या वेवसायाक निर्माण जाला धोको. म्हापशेचे एनजीओन दाखोवन दिला पालिकेचे घाळपण. अटल सेतूचे परतून जातले रिपेरिंग. L&T करून दितली रस्त्याचे फुकट हॉट मिक्सिंग, सांगले भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकरान. कुठ्ठाळे दवरतलो भाजपाचो उमेदवार, म्हणटा येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकारण लागला रंगपाक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांतले राजकीय वातावरण आतां रंगपाक लागलां. सत्ताधारी भाजपाचो विरोधक म्हणून आमी काँग्रेसी कडेन पळयतात. पूण हालींच्यो कांय घडणुको विचारांत घेतल्यो जाल्यार भाजपाच्या विरोधांत भाजप आसा काय कितें अशें चित्र दिसपाक लागलां. हाचें ताजें उदाहरण म्हळ्यार कुठ्ठाळी मतदारसंघात चलपी राजकारण. कुठ्ठाळी मतदारसंघात आपलो बरो प्रभाव आसा, देखून थंय आपूण भाजपाचो उमेदवार दवरतलो अशें मंत्री मॉविन गुदिन्होन सांगलें. पूण अलिना सल्दानाच्या प्रश्नाचेर मात ताणें जाप दिवप टाळ्ळें. भाजपाचे राज्य कार्यकारी समितीचे बसके खातीर पणजे आयिल्ल्या मंत्री मॉविन गुदिन्होन पत्रकारांकडेन संवाद साधलो. कुठ्ठाळेचे लोक आपल्याक कुठ्ठाळे आपयतात अशें ताणें गोवा 365 सांगिल्लें. दाबोळी मतदारसंघात जे पद्दतीन उदरगत केल्या तशीच उदरगत कुठ्ठाळे करची अशी तांची मागणी आसा. पूण दाबोळे सोडून दुसऱ्या मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी दाखल करपाचो आपलो विचार ना. पूण भाजपा वतीन आपूण आपलो उमेदवार कुठ्ठाळे दवरतलो अशें ताणें सांगलें. पूण हांव एक सांगपाक सोदतां, गेले ते इलेक्शना बाईन म्हणजे मनोहर पर्रीकरान म्हाका जबाबदारी दिल्ली. जे 4th पोझिशन आसले ते फर्स्ट पोझिशन हांवें हाडले ते काम करून थिंगा. सो ते म्हाजी इट इज माय अर्स्टवायल कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाजो थिंगा फूल फोल्ड आहा अजुनूय. म्हाजो पार्टीचो कॅन्डिडेट आसतलो. तशें खूब नांवां येतलीं. इलेक्शन येता म्हणल्यार खूब नांवां येता. योग्य कॅन्डिडेट हांव दितलो आनी ते योग्य कॅन्डिडेटाक 100% जिखून हाडटलो. तितलें हांव जाणा. तुम्ही नो कमेंट. कुठे अलिनाचेर तुमी हॅपी आहा ते म्हाजे कडेन लोक फक्त कामाक घेवन येयना. तुमी पळयल्यार म्हाजे जिला थिंगा अनओपोज्ड येयला. सांकवाल जिला आनी एडवोकेट अनिता तोरात गॉट इलेक्टेड अनओपोज्ड. हांवें इलेक्ट करून दिले ते. सो सगळ्यांक खबर आसा म्हाजो होल्ड आसा काय ना तो. हांवें उलोवपाचें न्हू, तुमी म्हाका उलोवपा लायला. अलिनाचेर तुमी हॅपी आहा परफॉर्मन्साचेर? अलिना सल्दानाचे परफॉर्मन्स इट इज फॉर द पार्टी टू डिसायड. हांव कोण तुमचें ओपिनियन कितें? ना ना ना, पार्टीन डिसायड करपा जाय कोण आमदार इज सुटेबल टू बी नॉमिनेटेड एगेन ऑर नॉट. म्हाजो कॅन्डिडेट हांव 100% कुट्टाळे जिखून हाडटलो. हे दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव जिखून हाडटलो. आनीकूय सांगता, हांव जेन्ना भाजपात जॉयन जालो तेजो परिणाम असो जालो की 4य सीट आमी जिखले आनी सेम ट्रेंड आमी मेंटेन करतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. 5 राज्यांतल्यो विधानसभा वेंचणुको जाल्या उपरांत सुरू जाल्ली इंधन दरवाड अजूनय कायम आसा. मंगळार दिसा जून म्हयन्यांतली 16वी दरवाड जाली. पेट्रोल 35 जाल्यार डिझल 28 पैशांनी वाडलां. न्यूयॉर्क शारांच्या तुलनेत मुंबय जाल्ली पेट्रोल दरवाड दुपटीन आसा. न्यूयॉर्क शारांत पेट्रोल 57 रुपया लिटर आसा. नेपाळांत 58 रुपया 88 पैसे जाल्यार मुंबय पेट्रोल लिटरा आड 104 रुपया 90 पैसे म्हळ्यार सुमार 105 रुपयाचेर पावला. जाल्यार गोंयांत पेट्रोल 93.35 रुपया आनी डिझल 93.91 रुपयाचेर पावला. पेट्रोल आनी डिझल दरवाडीची माळ चालूच आसा. कितल्याशाच शारांनी पेट्रोलान शेकडो हुपला. ते वटेन डिझलय दरवाडेची दिकेन वाटचाल करता. मंगळारचे दरवाडी उपरांत राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 98 रुपया 81 पैसे जाल्यार डिझल 89 रुपया 18 पैशांचेर पावले. नवे दरवाडीक लागून मुंबय पेट्रोल 104 रुपया 90 पैसे म्हटल्यार सुमार 105 रुपया लिटर जाला आनी डिझल 96 रुपया 72 पैसे लिटर आसा. पश्चिम बंगाला सयत 5 राज्यांमदी विधानसभेची वेंचणूक जाल्या उपरांत 4 मे सावन पेट्रोल आनी डिझलाची दरवाड चालूच जाली. तेन्नाच्यान आतां मेरेन पेट्रोल 8 रुपया 40 पैसे जाल्यार डिझल 8 रुपया 47 पैशांनी वाडला. देशातल्या मुंबई, रत्नागिरी, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, जैसलमेर, गंगानगर, हैदराबाद, लेह, बसवाडा, इंदोर, जयपूर, भोपाळ, ग्वालेर, गुंटूर, काकीनाडा, चिकमंगळुरू, शिमोगा,
आणि चेन्नई शहरात पेट्रोल दरवाढीन शेकडो उपला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापसा शार तरातरांच्या प्रश्नांनी आणि समस्यांनी उपाट भरला. आताशी समस्या म्हळ्यार थंयची सिवेज उपाट भरून रस्त्यार व्हांवपाक लागल्या. खोर्ली शिमेवेलो नालो तुंबला. वाट नाशिल्ल्यान मेळ्ळें उदक म्हापशेच्या रस्त्यावयल्यान व्हांवपाक लागला. ह्या मेळ्ळ्या उदकाक वाट आनी मार्ग नाशिल्ल्यान ते शेतांनी धांव मारता. म्हापसा शेडो कावन्सिलान हे गजाली कडेन बोट दाखोवन पालिकेचें लक्ष ओडून घेतलां. हाच्या आदीं शेडो कावन्सिलान ह्या पालिका वाठारांतल्या समस्यांची वळेरीच जाहीर केल्ली. गटारां भरून रस्त्या वयल्यान व्हांवप ही तातूंतली एक. चॉकअप जाल्ल्यान मेळ्या उदकाची गटारां रस्त्यार व्हांवप आनी लोकांक तातूंतल्यान चलपाची पाळी येवप ही खऱ्यांनीच लज्जेक घालपी गजाल. दुकानां आस्थापनांनी गजबजलेली ही वस्ती. रोग पातळपाक चड वेळ लागचो ना. पळयात. म्हापसा खोर्ले शिमेर जी एरिया आसा हांगासून सगळे प्रेस्टिजियस लोक जे आसा आमच्या लोकांची वर्दळ सचित चालू आसता. आतां हांगा पळयात तुमी, हांगा पळयात गटर जे आसा न्हू जे एक्चुली अंसा भाटांसून कंप्लीट अंसा भाटांसून हांगासून ओवरफ्लो जाता आनी सरळ चल्ले आनी अशें कनेक्टिविटी हेका दिलेले आसा. हे नाला जो आसा न्ही हो नालाचेर दिल्लेले आसा. हो नाला हो तो बंद जाला आनी परत आमच्या शेतांनी घुसलेलो आसा भितर. जे गटराचें उदीक जें आसा न्हू खरोखरच म्हणटा हांव कितें आयज हांगा फ्रूट वेंडर बसलेले आसा. हांगा पळयात तुमी पळयात हांगा फ्रूट वेंडर बसलेले आसा. फ्रूट वेंडर जे बसलेले आसा न्हू हेजेर आतां हांगाली मुस्का हांगा जे जम्प्स हांगा हाजेर बसतले तेजेर आनी आमी घरा वयतले आनी आमी व्हरून बरें खातले. पूण हांगा फूड एंड ड्रग्स जे आसा न्ही फूड एंड ड्रग्स आमी म्हणटात गोवोरमेंटाची ऑथॉरिटी आसा हांकां कशें बसोवपाक दिता काय म्हणटा वतले. सपोज बसोवपाक दिला कांय इशू ना पूण तेंचे जे तोंडा समोर हालींच गटर व्हांवता हे. ही आतां जाणटी जी बायल जी आसा न्ही पळय ही आतां कशी वयतली. हे गटरांचें उदीक हे गटरांचें उदीक सगळें गटरांचें उदीक नालाचें घराचें उदीक न्हू हे. कोण न्हाता कोण टॉयलेटाचें उदीक सोडलेलें आहा मुतारी आसा संडासाचें उदीक हेतून सोडलेलें आसता आनी तेतूनसून आमी आयज म्हणटा म्हापशा सुशोभीत जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. अटल सेतूच्या वेवस्थापनाचे काम L&T कडेन आसा. पूण पूल उक्तो केल्या उपरांत 1.5 वर्सां भितर ह्या सिग्नेचर पुलाचेर फोंड पडपाक लागल्यात. L&Tन खंय पुलावयले हॉट मिक्सिंग परतून करून दिता म्हूण सांगलां. तेंय बी फुकटांत. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान सांगलें. तशेंच जुवारी पूल 19 डिसेंबरा खातीर लोकांक उक्ते करतले अशें ताणें सांगलें. राष्ट्रीय महामार्गाचें काम सोंपूंक ना. तशेंच सिवरेजीचें काम चालू आशिल्ल्यान शारांतल्या लोकांकूय त्रास जातलोच. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर सांगता. जमनी पोंदा सिवरेज पायपलायन घालतना घट्ट फातर लागले. ताका लागून रस्त्याची अवतिका जाल्ल्याचें रजाव पावसकारान दिला. कितें आसता जे पत्रादेवी टू आमगेले वेर्ना हे जे नॅशनल हायवेचें काम चलता पत्रादेवी टू तुगेले अटल सेतू हे कितें आसा काम सोंपलें ना. काम सोंपलें जाल्यार विशय वेगळो आसा. काम चालू आसा आनी जशें जशें लोकांची मागणी आसा जे सर्वीस रोड जाय जे डिवायडर जाय थंय अंडरपास व्हेकल अंडरपास जाय ते प्रमाणे काम चालू आसा. तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर आहे का नाही. आमचे डेप्युटी सीएमान तशें कांय म्हटलें ना. डेप्युटी सीएम ना डेप्युटी सीएमान कितें म्हटलें हांव आसुल्लो ग्लेन बाबतींतलो तेजे पयलीं आमी इन्स्पेक्शन केलें. थंय आमी प्रपोजल जे रेग्युलर अंडरपास लोकांक जाय ते जंक्शनाचेर ते आमी आतां मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टाक धाडटले. आतां आमी ऑल गोंयच्या 12 तालुक्यांक फक्त रोड करपाचें उरल्या म्हणटा ते शहरी भागाक सिवरेजीचें काम चालू आसा आनी सिवरेजीचें काम हे लोकां खातीरच करतात. सिवरेज ट्रिटमेंट जावन ती सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट कसो जालें कितें जमनी पोंदा सिवरेज ट्रिटमेंटाचें नेटवर्कींग जी पायपलायन आसा ती घालता आसतना हार्ड रॉक लागिल्लें आसा. हार्ड रॉक लागिल्ले कारणान मातसो काम लेट जालें. जें आमी मे म्हयन्याक कंप्लीट करपाक आसलें तें डिसेंबर 2021 कंप्लीट जातलें आनी बिफोर डिसेंबर पयलीं लोकांक बरे रोड मेळटले. 2019 आनी 20 ह्या भितर जी रस्त्याची परिस्थिती आसली 2019, 20 आनी आतां 21 फाटली तेज्याक आयज रस्ते बरे आहा. पूण फक्त आमकां पावस मातसो बेगीन चालू जालो आनी पॅन्डेमिका खातीर आमकां मटेरियल टायम मेळना. आतां कितें आसा आसफाल्ट जो आसा तो इम्पोर्ट जाता फॉरेन कंट्रीसांतून.
तेन्ना एप्रील म्हयन्याक आसफाल्ट इम्पोर्ट जालो ना, मे म्हयन्याच्या एंडिंगाक पावलो. ते खातीर आमकां विटामीन जे आसता टायमार मेळना. आमी लोकां खातीर उक्त करता. जून आठो डिसेंबर जालो म्हणून 100% मुख्यमंत्र्याची म्हाजी आनी आमच्या इंजिनियराची आनी तो दिलीप बिलकोट हेज्या इंजिनियराची मिटींग जाल्ली आसा. म्हयन्या रिव्यू घेता. डिसेंबर आमी सिंगल लेन L&Tक आमी डायरेक्शन दिला. L&T कडेन 3 वर्सांचे मेंटेनन्स आसा. L&Tन सांगला परतो आपूण सगळे जो हॉटमिक्स आसा हॉटेल सेतूचो तो परतो फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिता. या पुलाच्या कामाची चौकशी जावपाक जाय, पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान मागला. जर मोडून पडल्या जाल्यार डेफिनेटली करपाक जाय, जे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय करपाक जाय. L&T ही एक रेप्युटेड कंपनी आसा, भारत देशाची अत्यंत बरी कंपनी. म्हणजे थोडे जे आमचे बरे फर्म्स आसा तातूंत टाटा येतले, L&T आसा. ह्या कंपनीन हो पूल केलो. म्हाका दिसता पूर्ण विश्वास आसा की L&T जे काम करता ते बरे क्वॉलिटीचे काम करता आनी हाजी क्वॉलिटी इज यू कॅनॉट रिलेट. टू सेपरेट इशू. तिचो पूल आणि रस्तो आसतलो 50 लाखांचो, खंय तरी रस्ते आणि हे हाजी क्वॉलिटी पुलाची क्वॉलिटी यू कॅनॉट रिलेट. डेफिनेटली GSI यू हॅव टू आस्क. गोवा 365 खातीर पणजेच्या निरशाद शेख आनी अमर चावारिया. चड तेंपाचे अधिवेशन घेयात अशें सांगप ही योग्य मागणी. पूण कोविडाच्या काळात सगळे मंत्री आनी आमदारांक एकठांय हाडप कठीण. देखून सभापतीन 3 दिसाच्या अधिवेशनाचो घेतिल्लो निर्णय योग्य आशिल्ल्याचें आदलो सभापती राजेंद्र आल्लेकरान मांडलो. भाजपाची राज्य कार्यकारिणी समितीची 3 म्हयन्यांनी जावपी बसका मंगळार दीस जाली. ते बसके उपरांत आर्लेकार मिडिया कडेन उलयलो. विधानसभा अधिवेशन 28 जुलयाक जातले. ते 3च दीस चलतले. विरोधकांनी ताचेर बोवाळ घातला. ताचेर आर्लेकरान प्रतिक्रिया दिली. पळयात. आमदार म्हणून सगळ्यांना वाटत असतं की विधानसभेचं अधिवेशन हे मोठं असावं, कारण त्यांना त्यांचे विविध प्रश्न आहेत ते सगळे मांडता येतात, प्रश्न विचारता येतात, त्या संदर्भात बोलता येतं. ही मागणी असा विचार करणं हे रास्त आहे, चुकीचं काही नाही. परंतु आत्ता जी परिस्थिती जी आहे या परिस्थितीत पुन्हा एकदा सगळ्या लोकांना, सगळ्या आमदारांना एकत्र करणं, त्याच्यातनं कोरोनासारख्या परिस्थितीत इन्फेक्शन होणं वगैरे असे अनेक विषय जे असतात त्या सगळ्यांचा विचार करून सभापतींनी योग्य निर्णय घेतलेला आहे असं मला वाटतं. भाजप वेंचणुकेचे पुराय तयारेन आसा. तशेंच केंद्रीय येवजण्यांची लोकांक म्हायती दिवपाचो संकल्पय केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. तितून ठरलेल्या प्रमाणे राजकीय ठराव पास केलो गेलो. राजकीय ठरावांत सरकारान जे सगळे कोविड मॅनेजमेंट आणि बाकीची सगळी कामां केल्या त्या बद्दल सरकाराचें अभिनंदन केलें गेलें. आणि ताज्या उपरांत केंद्र सरकाराच्यो विविध योजना लोकां पर्यंत पावोवपाचो संकल्प मांडलो गेलो. आणि ताज्या उपरांत वेगवेगळ्या संघटन काम कशा पद्दतीन फुडें व्हरपाचें हें ठरलें गेलें. इलेक्शनाची तयारी ऑलरेडी मोठ्या प्रमाणात आमी सुरू केल्ली आसा. 2022 हें फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी. फुडली वेंचणूक होवूय एक बसकेचो विशय आशिल्लो. देखून आदलो मुख्यमंत्री आनी पणजेचो आमदार मनोहर पर्रीकाराचो पूत, जाचे विशीं फाटले खेपे वेंचणुकेंत देंवतलो अश्यो बातम्यो आशिल्ल्यो, ताकाय मिडियान प्रस्न केलो. तूं आतां वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसा? परत प्रस्न विचारूनय ताणें कितें जाप दिली पळयात. आता मी असेंब्ली इलेक्शन जाता तुम्ही कशें पळयता पणजे ना ते कितें पार्टी डिसिजन यू आर इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट ना कितें आसा. एक म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे जे कोर कार्यकर्ते आसा तांच्या मनान कितें नांव आसा गेल्या फाटी आनी ह्या फाटी ताचो विचार करून पार्टी डिसिजन घेतली. बट यू आर इंटरेस्टेड गिवन ना हांवें सांगलें नो दॅट इज ओके. बट गिवन यू आर इंटरेस्टेड नांव कितें येता ते पार्टी बरोबर डिसिजन घेवन ते ठरयता. यू वील अबायड बाय पार्टीज डिसिजन. उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत भाजपाचे राज्य कार्यकारिणी समितीचे बसकेची माहिती भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावडेन दिली. कोविड मॅनेजमेंटाचे बाबतींत सरकारान बरी कामगिरी केल्या अशें म्हणत सरकाराचें अभिनंदन केल्ल्याचें ताणें सांगलें. पळयात. पॉलिटिकल प्रस्ताव जो आसा हो राजकीय ठराव आमचे नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी तो ठराव मांडलो. त्या ठरावा भितर तुमकां तेची कॉपी आमी दितले. पण एकंदर कोविड सेकंड वेव्हच्या दरम्यान ज्या तरेन गोंयच्या सरकारान काम केलें, पार्टी म्हणून काम केलें, येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे हातूंतल्यान लोकांक लागून दिवपाक जें कितें मदत करपाक जाय त्या संदर्भांतलो विशय आसतलो, किंवा त्या हातूंतल्यान वेगवेगळे विशय ह्या दरम्यान जे कितें जाले तातूंतल्यान मदीं वादळ आयलें, हे अशे सगळे विशय त्या हातूंतल्यान
राजकीय ठरावाच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्री आनी सरकाराचें अभिनंदन करपी ठराव हो ठराव मांडलो आनी ताचेर उलोवप आमचे मंत्री उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, आमचे मंत्री मायकल लोबो, निलेश काब्राल, आमचे राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर आनी आमचे मंत्री पंचायत मंत्री मविन बाब गुदिनो ह्या हांच्यांनी ह्या विशयाचेर आपलें उलोवप केलें. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 37,566 कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 907 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. 102 दिसां उपरांत 40,000 परस कमी दुयेंती मेळपाची ही पयलीच खेप. कोरोना केशीचो एकूण आंकडो 3,03,000 पावलो, जाल्यार 3,97,637 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. गोंयांत मंगळारा कोरोनाक लागून 2 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 213 नवे कोरोना दुयेंती सापडले. भारतांतल्या एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 5,52,659 पावलो. फाटल्या 24 वरांत 56,994, जाल्यार आतां मेरेन 2,93,00,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. बरे जावप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. रिकवरी दर 96.87% पावलो, जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 5% आसा. दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.12% आसा. 32.90 कोटी लोकांनी आतां मेरेन कोरोनाची वासिनां घेतल्यात. कि 7 मई के समय पर देश में काफ़ी अधिक संख्या में केसेस नोट किए गए थे. ऑन ए डेली बेसिस 4,14,000 के करीब केसेस देश में उस समय रिपोर्ट हुए थे. उसके बाद से कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑन कंटेनमेंट हम पा रहे हैं कि वह फिगर घटते घटते अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा लें तो पाते हैं कि मात्र 37,566 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं और ये कंटिन्यू डिक्लाइन बना हुआ है. यानी कि जो रिपोर्टेड पीक थी देश में उससे 91% केसेस में हमने डिक्लाइन नोट किया है. एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे होम आइसोलेशन में गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, उसमें भी एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हम लोगों ने नोट की है. अगर आप देखें, जहां एक स्थाई पर 10 मई को देश में 37 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह अब घटकर 5.5 लाख के करीब एक्टिव केसेस रह गए हैं. जिसका मतलब है कि लेसर नंबर ऑफ एक्टिव केसेस मींस लेसर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एज वेल एज टू दैट एक्सटेंट लेसर स्ट्रेन ऑन द हेल्थ सिस्टम फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ दीज केसेस. और अब हम देखें तो देश में 31.9 लाख के करीब जो एक्टिव केसेस थे उसमें 10 मई के समय से अब तक कमी नोट की गई है. पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, उनको 19.57 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर, पीपल अबव 18 to 44 ईयर्स ऑल्सो, जिनको 9.1 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर दी जा चुकी हैं. देश में अब तक टोटल फर्स्ट डोजेज की कवरेज 27.27 करोड़ है और सेकेंड डोज में भी 5.84 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं. यहाँ मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, फील्ड स्थाई के जितने हमारे फंक्शनरीज हैं उनके सपोर्ट से हर तरह से कोऑर्डिनेशन करते हुए अगर हम देखें तो जनवरी में औसतन हमने 2.35 लाख डोजेज पर डे कवर की. फरवरी के माह में वह बढ़ते बढ़ते 3.77 लाख डोजेज बढ़ चुकी थी. मार्च में 16.39% लाख डोजेज पर डे और अप्रैल में वह बढ़ते बढ़ते 29 अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख डोजेज पर डे के औसतन तरीके से हम लोग वैक्सीनेशन करते आ रहे थे. मई में हमने देखा कि उसमें कुछ डिक्रीज नोट किया गया है 19.69 लाख डोजेज पर डे, लेकिन कंटिन्यूड एफर्ट्स इन कोऑर्डिनेशन स्टेट. अब हम देखें तो 28 मार्च और जून तक पिछले इस जून के महीने में औसतन 40 लाख से अधिक डोजेज प्रतिरोध देश में दी जा रही हैं. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वास्कोच्या नुस्तेमार भावांनी मंगळारा सान पेद्रूचे फेस्त फळां, फुलां आनी खोशी वांटून मनयलें. सुखाची आनी समाधानाची जीण जगपाक मेळची ह्या हेतान दर वर्सा नुस्तेकार भाव खारीवाड्यार एकठांय येत सान पेद्रूची ही परब मनयतात. वास्कोच्या खारीवाड्यार मंगळारा उमेद पातळिल्ली. रापणकार, मागकार, बोटकार सगळे एकठांय आयिल्ले. खारीवाडो, नोनमोन, पिशे डोंगरी वाठारांनी बोमाडे आनी फुलांनी लॉन्ची नेटयल्ल्यो.
पारंपरिक लोकगीतां गायत भोवड्यो मारल्यो. फादर जेरोमिनोच्या मार्गदर्शनाखाला ओल्ड क्रॉस कपेलात वचून प्रार्थनाय केल्यो. पळयात हो खोशयेचो सुवाळो. जाचे भावनेत जेजू आसा, जो जेजूचे आयकता ताची बोट केन्नाच रिती उरना. ह्या साक्षात्कारांतल्यान जल्माक आयिल्लें हें कृतज्ञतायेचें फेस्त. सेंट एंड्र्यू चर्चीस ऑफ प्रिस्ट फादर जेरोमिनोन जेजू आनी पेद्रूची काणी सांगली. आयकात. आयज फेस्त सांत पेद्रूचें आनी पावलोचें जावन आसा पवित्र सभेचे व्हड खांबे आनी अदीक करून पेद्रू खारवी कसो वागुरलो. जेजून ताका सांगात दिलो. तो खारवी आसलो खरें, जेजू खारवी नासलो, पूण जेजू ताच्या वड्यान भितर सरलो. आनी एक दीस बेजार जावन नासलो पेद्रू, कित्याक रातभर काम करून ताका कांयच नुस्त्याक पडूंक नासलें. पूण जेजू म्हणटा, अरे तांकां कांयच पडूंक ना, चलया परतून दर्यांत या. ते परतून दर्यान गेले आनी जेजून ताका सांगलें, उजवे वाटेन झाड मार. आनी तो झाड मारता, भरपूर मासडी पडटा. एके भाशेन पेद्रू हें फुडें नजाप जाता आनी ओळखूंक पावता जेजू की जेजू संवसाराचो, आख्खे प्रितमेचो, सोमदिराचो धनी. जो जेजूचें आयकता ताची बोट केन्नाच खाली उरना, पूण ती मासडेनी भरता. न्हयच बोट. आनी तो एक खारवी आसलो खरें, जेजूचो पावर ताणें ओळखून घेतलो आनी जेजू खरेंच संवसाराचो धनी म्हणून ओळखलो. नुस्तें मारपाचो वावर सोडलो, कित्याक जेजू ताका म्हणटा, तुका मनशांक करता तसलो खारवी करतलो. आपल्या मोगान एके भाशेन आपल्याचें जिवीत त्याग सॅक्रिफीस करून जेजूची शिकवण सगळ्याक परगडटा आनी एके भाशेन आख्ख्या मनीसकुळाक जेजू सांगून दिता, दाखोवन दिता की जेजू जावन आसा आमचो धनी. हेंच आयज क्रिस्तांव धर्म एके भाशेन व्हड प्रचार करून सांगता, सगळ्यांक परगडटा की जेन्ना जेजू आसा तेन्ना आमचें व्हडें सदांच भरलेलें आसतलें. जेन्ना देवाचो आदार आसा, आमचें जिवीत जावं आमचें खाशा जिवीत, आमचें भावार्थाचें जिवीत जावं आमच्या पयशांचे वाटेन लागून आमकां देवाचें बेसांव आनी भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. वोय सांत पेद्रू जावन आसलो आयज एक फिशरमॅन. ह्या फिशरमॅनाच्या ह्या नांवाक दोरयो आमी आयच्या दिसा बेंजार करता. आनी ही परंपरा जे आमचे सगळे आदले, जे आमचे वडील, हे आयज हीच परब आमी करीत येयल्या. आतां ही परब करपाचें एक रिजन जावन आसा हें की सांत पेद्रू जावन आसलो फिशरमॅन. आनी ह्या फिशरमॅना हेजेर आमी तेजे लागीं मागता की आमी आमचें सिजन स्टार्ट जावचें आसा. ताका लागून सांत पेद्रू देवान आमच्या सगल्या पासून मागचें की देवा लागीं की आमकां बरी एक पीक जावपाक. हे पावटी एक बरें एक आमकां एक नुस्त्याक मेळोन सगळे फिशरमॅन जे आपल्या दर्यान वयता ते खुशाल तांकां नुस्त्याक मेळोन ते खुशाल आसचे, अशें हे कामां लागून आमी सदांच आमचो हो दर्यो आमी बेंजार करता. आमी आमच्या फादराक घेवन वयता. फादराक घेवन दुसरे पोने आमच्या बरोबर आसता, डिंगी, तशेंच आमच्यो लॉन्ची आमी नेटयता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. फुडले 5 दीस गोंयांत कांय सुवातींनी पावसाचो आपालिपा पळोवपाक मेळटलो. 29-30 जून तशेंच 1-2-3 जुलयाक कमी चड प्रमाणात पावस पडटलो. कांय कडेन हलकोसो शिवरू येता, पूण 29 जुना सावन 3 जुलया मेरेन हवामान खात्याची खाशेली अशी सुचोवणी दिवंक ना.
गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.